हरिओम रामकृष्ण हरी कार्यक्रमाक यूथ ऑफ GSB वीक्षका सगळ्यांक मोगान स्वागत करतस. आज आमगेल संचिकेरी आमगेल उठवासाची कोटेश्वरचे श्री रवींद्र भट भट माम तुमके कार्यक्रम मोगान स्वागत करतस. नमस्कार. भजनेचे एक विचार आणि भजनेचे एक अनुभव हे एक कार्यक्रमाचे उद्देश. तशी निमगो जाल्यारी एक भजन म्हणजे तुमगेल जीवन एरी कशी प्रारंभ जाल्ले म्हळ्यार बाल्यादकुनूची तुमगेले एक भजनेची एक आसक्ती आशिल्ली की ते कशी तुमगेले एक भजन म्हणजे तुमगेल जीवन एरी कशी आरंभ जाली. हांव 1967 चतुर्मास जालो कोटेश्वरान स्वामेलो आनी हांव सादारण PUC SLC PUC वता म्हणटाना 1960 स्वामेला चातुर्मास जालो. स्वाम्यान चातुर्मास जालो केन्ना भजनाकांनी वचून आनी स्वाम्यान प्रवचन आयकून स्वाम्यान केन्ना भजन निमित्त तुमकां शांती नेಮ್ಮದಿ मेळटा सांगीन तें म्हाका मना वचून सादारण SLC PUC चुकून भजनाची तांकां आसक्त मेळ्ळी. सांगता आशिल्लो केन्ना भजन आनी खंय हांगा पाळी घेवन सप्ताहाक एका भजन प्रवचन म्हळ्यार घरकड तुमगेले घरकड आमी ल्हान की केन्ना भजन करता आशिल्लो. आमगे ल्हान केन्ना भजन सांगन जाल्यार हांव रात्री 12 गंटेक लागलो व्यापार वचून येतना 12 जालें 2 गंटेक भजन. तशी ताजी एक तुमकां एक अन्नाल निमित्त आनमाल निमित्त एक घरकडेच एक भजन शिकवण मेळ्ळेलच नवा. तशी तुम्ही एक तुमगेले एक PUC म्हणटाना त्या टायमार एक तुमगेले देवस्थानांत की थंय एक भजन म्हणून तुम्ही प्रारंभ केले. ओके. नित्य भजन असतं ते. तशी तुम्ही ते एक चातुर्मासामुखेन तुम्ही एक भजने वच्चा प्रारंभ केला. स्वाम्याला एक आदेश तशीची तुमके एक सांद देखून घरकडे एक भजनेचे एक पाठ आशिल्लो न्हय बट तशी तुम्ही त्या टायमार देखून मागीर कंटिन्युअस भजने वतलेंच की भजन एक म्हळ्यार हांव त्या श्रीनिवास येता म्हणटाले एक कर्नाटक हार्मोनियम शिकलो तागेले एक वर्स. मागीर सदानंद नायक म्हणून कुंदापुरांत तो हिंदुस्तानी शिकयतले लागले 1-2 वर्स शिकले ಸ್ವಲ್ಪ शिकला. तशी तुम्ही मागीर तुम्ही निरंतर जावन मंडळी वतले शारदा पुजेक गणेशोत्सवाक ताका भजन प्रोग्राम दिता आशिल्ले. खंडीत म्हळ्यार हार्मोनियम वाजोवचें तबला कोणातर घेवन वता आशिल्लो. तशी निमगो जाल्यार तुमगेले श्री राम भजना मंडळी कोटेश्वर तुम्ही साधारण 84 म्हळ्यार तेंची तुम्ही PUC देखून वता आसाची जाल्यार निरंतर जावन तुम्ही कितली वर्स देखून ते एक मंडळीन तूं सेव करता आसाची. 84 म्हळ्यार 40 वर्स देखून तुम्ही सक्रिय जावन एक भजनाची एक सेव करता आसाची. तशीच आतां तुमगेले प्रथम जावन म्हळ्यार तुम्ही आतां तें एक भजनेचे एक प्रारंभ म्हणून आसतना सांगील खंयचे एक भजन तुमकां उडगास आसा की ते म्हळ्यार सुरवेक शिकिल्ले म्हणून एक केन्नाय आमकां कसं एक सुरवेक केल्ले उडगास आसता तशी तुमी एक सुरवेक तुमी शिकिल्ले भजन खंयची उडगास आसल्यार आमगेल मुखार एक ते एक भजन प्रस्तुत कराची. मरेय बेडा मनवे नीनु हरिय स्मरणेया मरेय बेडा मनवे नीनु हरिय स्मरणेया यागयज्ञ ಮಾಡಲೇಕೆ ಯೋಗಿಯತಿಯು ಆಗಲೇಕೆ ನಾಗಶಯನ ನಾರದ ವಂದನ ಕೂಡಿ ಭಜನೆ ಮಾಡು ಬೇಗ ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು ಹರಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯ. मस्त खुशी जाली. तशी बट माम निमगो जाल्यार तुमी आतां तुमगेले शिकवण जाता आसतना हें एक भजनेचे एक हाका क्षेत्राक तुमी पादार्पण केलें. आतां निमगो जाल्यार तुमगेले शिकवण जाता आसतना म्हळ्यार कॉलेज एग्जाम असल पुरा टायमार तुमकां ताज्योटूची संजवळचे भजन खंय पाळी वच्चे हें पुरा कशी तुमी मॅनेज म्हळ्यार बॅलन्स करतले घरांत हेका कशी कितली रितीचे एक सपोर्ट मेळटालो तुमकां. म्हळ्यार मुगेल बायल भजनाक सपोर्ट करता आशिल्ली कितले वेळा वच्ची जाली ती एक जाली सपोर्ट नाही तुमगेले कॉलेज टायमार निमगे कॉलेज टायमार
कॉलेज टायमार म्हळ्यार हांव बॅचलर आसतना पुरो कडेन वता आशिल्लो मागीर नाही म्हळ्यार आतां तुमकां कॉलेज एग्जाम आनी शिकवण पुरो आसता युजली कशी म्हळ्यार घरा कडेन एक म्हळ्यार कॉलेजाचे कसं एक शिकचे जाल्ली की ना की तें सुरवेचे एक प्रधान म्हणून त्याचवेळा हांव ते संडे जो वचतालो टायमार टायम मेळटा तेन्ना मात्र वचचें ना आं केदारनाथ वचचें नाशिल्लें वय आनी स्वामेले प्रोग्राम केन्ना मातशें चेडदां स्वामेले भजन करचें एक इश्ट आं मस्त आसक्ती स्वामेले प्रोग्राम सेव वता करचे वय आशिल्लो वय वय आं तशीची तुमगेल्या शिकवण जातरी तुमी वृत्तीपर म्हळ्यार कसं वृत्ती करून आशिल्लें तुमी हांव म्हळ्यार B.Com ग्रॅज्युएट आं I have completed 1970. 70 आता नंतर तुम्ही काम आशिल्लें की ट्राय केलें बँकात ट्राय केलें आं के पै म्हाका तें तूं आंध्र वचका थंय जाल्यार वेकेन्सी आसा म्हणलो हां विशाखपटणम आं थंय चमकालो विजयनगर म्हणून थंय एक 2 वर्सां आशिल्लो आं त्या टायमार थंय तुगेलो भद्रगिरी केशवदास आं तागेलें विशंग बिजालें तागेलें पर हें बरो हरिकथा सगळें इंग्लिशान जाता आं ताका वता आशिल्लो म्हळ्यार खंय गेल्यार एक भजनेचे के सोणी हय वृत्ती आसतना म्हळ्यार कितले वर्स तुमी बँका वृत्ती केला 43 सो तुमी एक कडेन दुखून एक कडेन वृत्ती ट्रान्सफर जाता आशिल्लें भजन करता आशिल्लो खंय गेल्यार भजन करता आशिल्लें न्हय म्हळ्यार तेंची ताजे खातीर हांव निमगेली येता म्हळ्यार युजली आत्ताचे जनरेशनान तेंची म्हळ्यार वृत्तीपर खंडीत गांवांत तूं बसचें जायना एक शिकून जातरी कामा खातीर विंगड विंगड जागे वचका पडटा जाल्यार तें कसं जाता म्हळ्यार हांगा भजना मंडळी वटू भजन आनी कोर नासताची जाल्यार भायर गेल्ली कुडले तें इमिडिएट ड्रॉप जाता बट ताजे खातीर हांव निमगेल तुमकां तुमी वृत्तीपर जावन खंय चमकल्यार एक भजन एक तुमगेलो वटू आशिल्लें न्हय तेंचे कालाजना ग्रुपार तांगेलो वटू सेरून आनी तूं खंय गेल्यार एक भजन सोदून तुमी वतले मस्त खोशी जाली तशीच तुमकां वृत्तीपर आसतना तुमी मंडळी वटू म्हळ्यार मंडळीक एक्याक अशी कसं येवची आशिल्ली की कशी काय तुमी हें करता तशें हांव म्हळ्यार एक 2 वर्स थंय भायर आशिल्लो न्हय मागीर वापस 77 हांगा वापस सालिग्राम हे कडेन हे भजन ट्रान्सफर मेळ्ळें तेन्ना वापस भजन वचचें सुरू केलें तशी निमगो काय जाल्यार आतां कामार आसतना युजली आतां खंय दो एक मंडळी वटू भजनी वचचें आसता आनी तें ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಗೆ अशी मेळनासता युजली एक्या भजन म्हणटना आमी अर्थ ಸ್ವಲ್ಪ टायम आयला शिवाय पुडी कशी म्हळ्यार कोण सुरवे वता तांकां तांगेलें नांव सुरवे पडटलें मागीर जाल्यार मागीर तशी आसतलें सो तसल संदर्भेरी आतां तुमी भजने वचून रात्री 2-3 गंट्याक घरा येवन हेर दुसू कामां वताना तुमकां कसं ತೊಂದರೆ म्हूण दिशील अशें की बट ना तशें कांय ना तेगे लेट करून उठोवचें मागीर तें अंदू भजन एक केन्नाय ತೊಂದರೆ म्हूण जायनी न्हय सम आतां एक तुमगेलें एक खंयची एक भजन आमगेले मुखार प्रस्तुत करचें एक हांवें 1984 तूं पुतूर नरसिंह नायक तागेलें स्वामेले हरिगुरू स्तुती म्हणून फस्ट कॅसेट संस्थानाचे स्वाम्यान बरयलें स्तोत्रांनी बादरायण सुप्रभात ताण सांगिल्लें नरसिंह नायकान मागीर नरसिंह हांव सांगिल्लें बिहार छाया म्हणून आसा तिणें केलो भुवनेंद्राष्टक वरदेंद्राष्टक हांव सांगिल्लें तेका सुखदेंद्राष्टक हांवें एक स्टांजा नरसिंह नायक खंडीत ताजे एक दोनी आमकां एक प्रस्तुत कराची ऐकुया तें बरें स्तोत्राचें स्वाम्यानाचें तें 80 पर्यंत पुतूर चातुर्मासाळें उद्घाटन केल्लें ताका हरिगुरू स्तुती म्हणून स्वाम्यान नांव दिवन आमकां 3 जाणांक आशिर्वाद करून दिल्लें तें आतां नित्य हरिद्वारान घालताची सकाळीं खंडीत तें श्लोक खंडीत एक दोनी तांचे तुमगेले ध्वनी मुद्रिकेरी आशिल्ले एक आमगेले मुखार प्रस्तुत कराची आडना श्रीपतिं विदिश शक्रदेववृन्दवन्दितं वत्सगौतमातृकश्यपादियोगी पूजितं भक्तवर्य दैत्याजत्पुत्रसन्ततार्चितं श्रीकरं नृसिंहमात्रये दयागनं हरिं वेदवेदितार्थतत्त्वगम्यरूपमव्ययं निर्मलं निरामयं
प्रतीति दूरमीश्वरं निर्गुणं समस्तदिव्य सद्गुणाकरं परं श्रीकरं नृसिंहमाश्रये दयागनं हरिं. शिवट माम नेमको का जालें री आता चेरडोवांक म्हळ्यार आमगेले सन्न चेरडोवांक शिकोवणेचे आशिल्ले चेरडोवांक थोडीची म्हळ्यार भजनेन तूं आतां ओलो उण येसो न्हू वरलेल पुरा एक विंगड एक्टिविटीज दो सोशल मिडिया हंत पुरा चड ओलो येत आसा ताजे खातीर हांव कसं तुमगेले एक मलगड जावन तुमगेले एक निमगोचे कसं म्हळ्यार तुमगेल अनुभवारी म्हळ्यार तुमी आतां इतले एक 40 वर्स पर्यंत तुमी हे एक भजन क्षेत्रार तुमी सेव केलेले आसा तश निमित्ती आतां चेरडुवांक एक तुमी कसं एक सांगू इश्ट पावतात म्हळ्यार कशी आमी एक म्हळ्यार घरांत दो कशी एक चेरडुवांक एक भजने ಬಗ್ಗೆ एक आसक्ती हाडच्याक कसं करूं येता तेंचे 2009 हांव रिटायर जालो 2010 नंतर स्वाम्यान गेल्या देवस्थानांत चेरडुवांक भजन ना चेरडून भजन आहे पुरा याची पुरा भजन करता चेरडून नाची म्हणून चेरडुवांक एक भजन स्वाम्यान म्हाका सांगून शिकोवकार म्हणून स्टार्ट केलें तेन्ना चेरडुवांक पुरा भजन शिकयता आसता हां तशीची ना तुमी भजन चेरडुवांक सांतान चेरडून पुरा येता आसता हय नाही अशीची तुमगेली तशीची प्रत्येक गांवांत अशी केल्ल्यार एक आमगेले एक भजनेचे एक संप्रदाय कसं आसा आनी संप्रदाय मात न्हय की भजन म्हळ्यार एक आमगेले मालगाड्यान जाल्यार न्हय जाल्यार स्वाम्यान जाल्यार आमकां सांगिल्लें की भजन म्हणजे एक देवाक एक आमी पावका जाल्यार एक लागीं वाटत आसूची भजन नामस्मरण तुजी देव वाय आतां होम यज्ञ हवन मस्त पुरा जाता तेवूय एक व्हड अंगाची जाल्यार आमकां एक सामान्य जनांक एक देवा लागीं एक लागीं आसचे विशय म्हळ्यार भजन न्हय बाबा तशी तुमी आतां सांगला मस्त तुमी चेरडुवाल ಬಗ್ಗೆ काळज घेवन तुमगेल गांवां तुमी अशीची म्हळ्यार एक भजन शिकोवची करतसाची सो हे एक पळयतल भिक्षक आमगेले हांव एक कसं विनंती करचें म्हळ्यार अशीची प्रत्येक गांवांत आमगेले आत्तां चेरडुवांक एक भजनेरी एक आसक्ती येवची म्हणजे तांकां एक आयतारची की तांकां एक देवस्थान की त्या गांवाचें मंदिर की थंय एक भजन एक शिकवण सांप्रदाय तांकां ताजे गोडी पडल्यारी मागीर तांणी डेवलपमेंट केला निमूच जाल्यार हे एक भजन एक तुमी आतां एक 40 वर्स देखून आशिल्लींची तुमकां आसक्ती येयले तुमकां स्वाम्यान सांगिल्लें सुरवेक अशीशी भजन हें करकार म्हणून तशें निमित्ती थंय देखून आतां तुमी कसन तुमगेले काम की शिकवण की आनी विंगड कसं हें आसल्यार तुमी भजन करून येयलेंच नमून येयलेंच की भजन हे सेवा निरंतर केल्यार तें एक आमकां मस्त चांग जाता आतां हांव कसं निमूच म्हळ्यार तुमगे लायफांत तुमगे जिवनेंत असले एक घटन आयला की मस्त एक कष्टकर की घटनशी म्हळ्यार तें एक मस्त एक सुलभ रितीरी एक सॉल्व जाल्लेलें आसा हें एक तुमकां म्हळ्यार भजने निमित्त भजने सेव केल्या निमित्त आज एक म्हाका एक इतली चांग जाला वय म्हळ्यार तसं एक तुमगेल्या जिवनेंत एक कसं एक घटन जाल्लेलें आसा वय म्हळ्यार मुगेले म्हाका 2 चेल्यो 2 चेल्ली एक चेलो गोपाल कृष्ण बेंगलोरांत वय चेल्ली मलगाडी यशोदा म्हणून आनी एकली धाकली शोभना दोगां एकले बेंगलोर दिले एकली मंगळुराक म्हणून करून मादाराय प्रभुलता गेले पुत्ताक दिले चल्लो म्हळ्यार म्हाका 2 चेल्ली आशिल्ले तेन्ना स्वाम्यान अशेंची स्वाम्याला तितले विश्वास भक्ती स्वाम्यान तशें जाताक हाड पळयता म्हणून सांग निगेले बायलांनी जाताक पळोवन पुत्र संतान जाता तुका काशी यात्रेनीक गुरुवार करी म्हणून सांगलें तेन्ना ताका 2 वर्सांनी तो चालू जालो म्हळ्यार भजन केलेलें हाजे ताजें हें म्हणलें तो फल खंडित एक तितले एक तुमी एक दवरलेले एक सोम्याल वयरी गुरुल वयर दवरलेले भक्ती आनी तें एक तांगेलें वाक्य तें एक भजन म्हळ्यार तुमी एक तुमगेले एक जिवनेर तुमी कितले एक घट्टी दवरून घेतला की ताजें एक फल तुमकां देवान दिलेलें आसा न्हय वा तशें तुमी आतां पुरा सादारण क्षेत्रांत आनी भजन केलेलें आसा आमी सकाळानय आयकलेलें आसा तें तशी तुमकां मस्त
एक कसं म्हणताची एक वायब्रेशन म्हणताची एक जल्लेले तसले क्षेत्र खंय म्हणून एक संगीत की आमकां म्हणजे एक ಕೆಲವು जनांक एक आसता की म्हाका मस्त एक इतले कडेन हांव भजन केलां मरे जाल्यार एक हांग एक भजन करतना म्हाका मस्त एक हें जाल्लां म्हण एक डिफरन्स म्हणटा पळय एक हय तशी तुमकां खंय दिसिल्लो तिरुपतींत हांव 8 दिवस राबिलो हा स्वाम्यान तें जिर्णोद्धार हेजें जन्म मठात खंडीत, त्या टायमार स्वाम्यान म्हाका तें नगर भजनाचें हा 8 दिवस भजन करता जबाबदार दिली तें केलें तेन्ना तें भजन आनी करता बारी ವೆಂಕಟರಮಣ ಎದುರಾಕ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ देवा दर्शन फस्ट गेलें तेन्ना हांव गेलोलो तिकडे वापस मध्ये सांग योग नरसिंहा थंय बसता स्वामी थंय बसतना म्हाका एक भजन सांगरा म्हणलें बसलो कशें म्हाका आपूण एक भजन सांगलें म्हणलें निन्न ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನು तें एक भजन ಖಂಡಿತ एक आमगेल मुखार वापस आमगे कथाची ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ಹೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ಕಂತು ಜನಕ ಕೇಳೋ ಎನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಆಸೆಯನ್ನು ಅಂತರವಿಲ್ಲದೆ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರೀನಾಥ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರಾಯ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ಹೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೇ ವೆಂಕಟೇಶ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಧನ್ಯನಾದೆನೋ एक तुम्ही थंय सोम्याले एक अपणेन तुम्ही एक देवालयात कशी कशी दिसली तुमकां तें एक संदर्भेर एक तेंची म्हाका तेंची साने देवाला एक अनुग्रह न्ही देवानाची प्रेरणा सांगायची की म्हण दिसली हय बा मस्त खुशी जाली तशीच आनी आतां एक मंडळीचे ಬಗ್ಗೆ उलोवप जाल्यार म्हळ्यार एक मंडळी जबाबदारी हे विशय येतात बट मॅम तुमगेले एक अनुभव निमगुचो एक मंडळी ಒಟ್ಟು करून खंय एक आव्हान आशिल्ले कडेन तुमी भजने वचचें तें एक समयार पावचें मंडळी सदस्यांक गांवां ಒಟ್ಟು करचें हे विचार निमगुका जाल्यार तुमगेलो अनुभव कशी बट मॅम हाजी ಬಗ್ಗೆ निमगुका जाल्यार एक मंडळी ಒಟ್ಟು करून एक खंय एक कडेन एक आव्हान आशिल्ले कडेन भजने वेच विचारा रे मरे ಕೆಲವು ಜನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ असताचे वय आनी ಕೆಲವು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ तांकां टायम एडजस्टमेंट कर न्हू ಮತ್ತೆ रात्री वच्ची चेडून रात्री वच्ची वचून पुरो जन येताची जाल्यार तेचे ಒಟ್ಟು करचेची काही कष्ट नाही वय ताका तुमगेलो अनुभव एक कशी आशिल्लो अंतू आनी एक हात एक कसं एक सजेशन दिवच जाल्यार तुमगेले इथं म्हणा मलगड तुम्ही कसं सांगू इच्छा पावताची हाजी खबर इथं म्हणा हेची एक व्हडले समस्या म्हणून येत वय करेक्ट कारण गेले अभिप्राय प्रकार भजन मंडळ म्हणल्यार एकले याना अनेकले येता अनेकले याना म्हणल्यार भजन मंडळ भजनाचे वय आशिल्ले लोक ಒಟ್ಟು करून एक सेवा म्हण करून तेवची चांग म्हण निघले अभिप्राय आमकां तशी सांगता आस चेडून आयले उठून भजन एक तबला हार्मोनियम एक दोगांना वय बा बट भजन म्हणजे एक खंय एक चुकोवचें नज पक्कन कसं कोणी येनी येता कसं की जाल्लें बट आशिल्ल्यान ಒಟ್ಟು करून चंदायरी मुखारसून वचका तशीची अन्य एक विचारू आतां पळय आतांचे एक कालारी म्हळ्यार ते सम म्हणूनय दिसता इता म्हळ्यार आतां प्रत्येक जन तांगेले उद्योगार म्हळ्यार फुडल्या म्हणकी न्ही आतां ಸ್ವಲ್ಪ चेंज जाला देखून उद्योगार हाजेर कमिटेड आसताची देखून आतां कसं केलां म्हळ्यार एक 99% कडेन पुरा कडेन टायमींग आतां न्हय आतां एक मंडळी का तुमकांची खंय की कडेन रात्री 10 देखून इकरा दिला तुम्ही 9:45 पावलेंची 10 देखून इकर भजन केली प्रसाद घेतलो कसं की तांगेलो आतिथ्य स्वीकार केले तुमी मुखार सिलेंचे जाल्यार फुडें कशें आशिल्लें म्हळ्यार
तुमकां ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ येवन तुम्ही नाव दिवक आशिल्लें तेन्ना एक गंट की 1.5 गंट राखू मेळटालें तेन्ना एक 4 जनाले तुम्ही एक मंडळीच्याले मंडळीच्यान उलोवचकी ते एक थंय एक प्रीती बांधव्य ಸ್ವಲ್ಪ चड आसतालें जाल्यार आतां कशें चल्लां म्हळ्यार एकले एकले कोण म्हणून गोत ना अशी म्हळ्यार म्हणके एक परिस्थिती आहे सो अशें आसतना तुमगेलो अनुभवा प्रकार हांव निमगोचे खंयचे लायक बट आतांच्या का टायमींग ओगून गेल्यांची बट तुमगेल प्रकार कशी असले चांग आशिल्लो तो तुमगेल खंयचे अनुभव तुमकां चड चांग म्हूण दिसला म्हूण हे एक विचार अरे त्या गांवचे सगळं आता कोण इंगड मंडळी कोण उलोवचे स्कोप मेळचे म्हळ्यार अशें केलें मात आमी टायम दिनाशे वच्चे त्या टायम आसना टायम दिला टायम आसना मात ताची करताची प्रीती बांधव्य आसना हेचेर हें आसना नाही म्हळ्यार आमी आयकलेलें आसा मालगाड्यान सांगेल की असल एक निमिती फुडें म्हळ्यार गंट कडल्यान 1 गंट 1.5 गंट पुरा गॅप आसता एकले एकले उलयताची कितले की वर्डीक जाल्लेले आसा कितले की एक व्यवहार जाल्लो आसा नाही विनिमय जाता वय विशय बट आतांच्या कालार कशें जालां म्हळ्यार आयल्यांची चमकल्यांची तशीची एक आतां तुमकां भजनेचे जबाबदारी बाकी निमगेले तुमगेले तशीच आतां भजन म्हणचे आमगेले एक आमचे गेले समाजांत आमगेले गुरुवर्यान सक्कड जाणान आमकां एक केदन जाल्यार एक आशिर्वाद करतान की आशिर्वचन दितान की आमकां सांगिल्लें की भजन म्हळ्यार कितले एक आमगेले जिवनेंतू महत्व जावन आसता म्हण तशी आमगेले एक समाजाक तुमगेले तर्फेन तुमगेले तसल मालगाड्यान सांगचे जाल्यार एक भजने विचारू हें एक वैयक्तीक जावन तुमी सांगचे जाल्यार कसं सांगतात तुमी आतांचे एक युवा पिढीक एकदम आमगेले समाजाक एक भजने खबर म्हळ्यार भजन कितले एक इम्पॉर्टंट एक रोल आमगेले जिवनेंतू आसा म्हण हे बात आतांच्या जनरेशनाक तें भजनाचें एक गोड लागला रे तें जालें तितलें तांणी करून घेवचें सांग भजने विशयांतू सेरून भजन करचें केला रे तांकां मना समाधान मेळटा आनीक विंगड विशय सकड वय ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯ ఉండడం ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಾಲಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಾಲಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಷಯ ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ मिळता तांकां तितले यंगस्टर्स तांणी भजनाक तांकां घेवका आनी तांकां हें केल्यार लायक म्हणून म्हाका दिसता अभिप्राय तशी बट तुमी एक सगळे तुमगेले भजनेचे जिवनेंतू तुमी आतां म्हणलें तुमगेले मस्त सकड अनुभव तुमी सांगिल्लो की भजने निमित्त तुमकां कसम जाल्लेलो आसा आनी वृत्तीपर आसतना जाल्यार तुमी खंय गेल्यार भजन सोणी म्हण आनी मुखार जाल्यार तुमी हें एक भजने शिकवण दिवची की तशीची पक्कन आतां खंयची एक गांवच्यान तुमकां एक प्रिती आपयल्यार आमगे एक आमगेल्या गांवांत एक 4 चेडवां आसाची तुमी खंयची एक तांगेले फ्री टायमार की दो अशी वेकेशन आसतना की एक भजनेचे एक तरबेती म्हळ्यार तांकां एक शिकोवका म्हळ्यार एक कोणचे एक गांवच्यान तुमकां एक प्रिती आपयल्यार तुमी एक त्या गांवां वचून एक चेडवांक भजने पाठ दिवच्याक तुमी तयार आसा बट बरें दूर म्हळ्यार केन्ना बेटी दूर जाल्यार जायना सादारण हय तुमगेले एक बेल्टार थंय तुमगेले गांवचे लागीं तुमी एक तयार आसाची नवा असो तुमगेले एक मस्त जाल्लेले एक अनुभव आनी भारी एक भजनेचे एक कसं म्हणटाचे एक भजनेंत एक कसन एक आमकां मेळटा म्हळ्यार एक अनुभवाचें एक उतर तुमी सांगिल्लें आसा तशी कडे जावन तुमगेले एक मस्त इश्टाचें एक भजन आमगेले मुखार एक प्रस्तुत करता म्हणून निमून घेता स्वाम्या व्हड स्वाम्याला आशीर्वाद लायक आसा व्हड स्वाम्यान केन्ना भजन करता व्हड स्वामी हांगा दिल्लीन चातुर्मासाळो हांवें एक 5-6 दीस राबिलो स्वाम्याक हांवें तूं रिटायर नाही राय तेच्यान तें 4 दीस राबून भजन केलें स्वाम्याक लास्टाक विचार नासलें तेन्ना बॉम्बेन तूं थंय एक 8 दीस थंय भजन केलें स्वाम्याक त्या बरें केलें हांवें ते स्वाम्याला आशीर्वाद स्वाम्याक म्हळ्यार भजन म्हळ्यार इश्ट स्वामी तेच भजन स्वाम्याला सांगून स्वाम्याक प्रीत केलें आसा आनीक स्वाम्याला मुक्ती पावयली तेन्ना मुक्तान तेन्ना तें आराधनास म्हूण 12 दीस तेन्ना म्हाका एक तें संदर्भार एक भजन हांवें एक रचन केलें स्वाम्यालें भजन
त्यातून ते सांगले त्यांनी कन्नंगडांतून तांगेन एक सवय झाला तंतू गेला त्यांनी खंडित एक प्रस्तुत कराची. ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೃಂದಾವನದಿ ನಿಂತ ಕಾಲಲಿ ಪಾದುಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡ ಕಾಲಲಿ ಪಾದುಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಂಡ ಬಾಲರವಿಯ ಕಳೆಯ ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೃಂದಾವನದಿ ನಿಂತ ಕೊರಳೊಳು ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ವನಮಾಲೆ ಕೊರಳೊಳು ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ವನಮಾಲೆ ಕಸ್ತೂರಿ ತಿಲಕ ಚಂದನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ ನಗು ಮೊಗದ ವಿಸ್ತಾರ ನಗು ಮೊಗದ ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೃಂದಾವನದಿ ನಿಂತ ಹರಿದ್ವಾರದಿ ಗಂಗೆಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಹರಿದ್ವಾರದಿ ಗಂಗೆಯ ತಟದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾಸನದಿ ಕುಳಿತಿಹ ಶ್ರೀಯೋಗಿ ಕಾಶಿ ಮಠದ ಶ್ರೀಯತಿ ಶ್ರೀಯತಿ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರಯತಿ ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೃಂದಾವನದಿ ನಿಂತ ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತ ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೀಂದ್ರರ ಕರಕಮಲ ಸಂಜಾತ ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೀಂದ್ರರ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಗುರುವೆಂದೆನಿಸಿ ಭಕುತರ ಸದಾ ಪೊರೆವಾ ಪರಮ ಪದವಿ ಕೊಡುವ ಯೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೃಂದಾವನದಿ ನಿಂತ ವೃಂದಾವನದಿ ನಿಂತ ಹರಿದ್ವಾರದಿ ನಿಂತ. मस्त आनंद झाला ऐकून. म्हणारे तुम्ही त्या एक गुरुवार याल वैरी त्या सोम्याल वैर दवरलेले एक भक्ती हे एक पद्य आमकां दिसून येता. म्हणून तुम्ही तितले एक तांकां दोळ्यांत राखची तुम्ही तांकां एक पळयतची एक हें भजन म्हणलें म्हणके एक तांतू आमकां समज दिसून येता. तशी बट मस्त खुशी जाल्ली तुम्ही हंग ತಾರೆ आमगेल वयर एक मोग दवरून आमी आपयल कोडले हांगा येवन तुमगेले एक 40 वर्साचे एक भजने जिवनाचे एक अनुभव तुम्ही आमगेलो टू एक सांजशी रुपार इता म्हळ्यार आमगेले एक सांज संचिके हें तुमगेले अनुभव आनीक मस्त आसा जाल्यार तांतू चुटूक जावन तुम्ही आमकां एक सांगून दिलेलो आसा. तशी आमगेले समाजा खातीर एक भजनेर आनीक मुखार वच्चे खातीर मस्त सकड तुम्ही तुमगेले एक अनिसिके दिलेलो आसा. निघालाय अनेक सांगते विचारलो 2020 कोरोना टायमार तेदना बसूर रांतो 1.5 महिनो हांव एकलोच भजन आशिल्लो. त्या क्वॉरंटायन कोणाक भितरी वाय म्हळ्यार क्वॉरंटायन मुगेल बायल बेंगलोर आशिल्ली चेन वपास हांगा वपास येता म्हणटना त्या कोरोना तेन्ना क्वॉरंटायन करता म्हाका वपास तूं घरा गेला आनी वच्चे जाणा म्हणटा जाल्यार हांव थंय रावलो 1 महिनो. ते समयाले देवाले भजन करचे योग मेळ्ळो ते खंडित तुमकां गुरुवारी मस्त सेव करूंक मेळ्ळा म्हणून तुमी एक मस्त एक प्राऊड फिलार सांगतात ते मस्त खुशी जाता आयकुच्याक. अशीची सगळ्यांनी हेंच रितीरी आमगेले समाजांतू सोम्यालकी देवालकी सेवे एक भजन निरंतर जावन कोरका म्हणचे आमगेले एक आशी. तशी कडे जावन एक मिगेल वैयक्तीक हांव सांज दाखोवन तुमगेले भजन आयकून आयला. मस्त मस्त खुशी जावची तुमगेले तुमी ती कन्नड भजन आयकूच म्हळ्यार आमकां मस्त प्रिती. तशी तें एक तुळसी कल्याण वय एक तें एक कडे जावन एक ती एक भजन सांगता संपूर्ण जावन तशीची तें भजन सांगताची आमी हे कार्यक्रमाक विराम करताची. जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णु च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा षष्टिस्थित्यन्तकारिणः
नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नम संपत्प्रदायिके आ कल्याणं तुलसी कल्याणं कल्याणं तुलसी कल्याणं ಕಲ್ಯಾಣವೇ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವೇ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿಗೆ ಬಲ್ಲಿದ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಂ ತುಳಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ತುಳಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಅಂಗಳದೊಳಗೆಲ್ಲ ತುಳಸಿಯವನ ಮಾಡಿ ಅಂಗಳದೊಳಗೆಲ್ಲ ತುಳಸಿಯವನ ಮಾಡಿ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಶೀಘ್ರದಿಂದ ಕಂಗಳ ಪಾಪವ ಪರಿಹರಿಸುವ ಮುದ್ದು ರಂಗಬೆಂದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದನು ಕಲ್ಯಾಣಂ ತುಳಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ತುಳಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಮಿಂದು ಮಡಿಯ ನೋಟು ಸಂದೇಹವ ಬಿಟ್ಟು ತಂದ ಶ್ರೀಗಂಧಾಕ್ಷತೆ ಪುಷ್ಪದಿಂದ ಸಿಂಧು ಶಯನನ ವೃಂದಾವನದಿ ಪೂಜಿಸೆ ಕುಂದದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಡುತಿಹಳು ಕಲ್ಯಾಣಂ ತುಳಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ತುಳಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಉತ್ಥಾನ ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸದಂದದಿ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತಮ ತುಳಸಿಗೆ ವಿವಾಹವಾ ಚಿತ್ತ ನಿರ್ಮಲರಾಗಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಚಿತ್ತ ನಿರ್ಮಲರಾಗಿ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗತಿಯೀವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಕಲ್ಯಾಣಂ ತುಳಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ತುಳಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಕಲ್ಯಾಣಂ ತುಳಸಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ मस्त खुशी जाली इथं म्हणा री आमका सकाळांक एक भजन क्षेत्र री कोटेश्वर रवींद्र भट म्हणे सुरवे उडगा सेवची ही एक भजन तुमगेली तर म्हणा री मस्त एक भजन आहे रे एक गोडसाणी तुमगेल मुखेन मेळ्ळेल आसा तशीची तुमकां पुनरपी हे एक कार्यक्रमाक हे एक संचिकेक येवन तुमगेले एक अनुभव आमगेले समाजाक खातीर तुमी हांगा येवन तुमगेले अनिसिके अनुभव दिल्लेलो आसा तुमकां आमगेले यूथ ऑफ GSB तर्फे ना धन्यवाद समर म्हाका हांगा अवकाश दिल्ल्याक यूथ ऑफ GSB सकल पदाधिकारी तांकां सर्वांक म्हगेले धन्यवाद आनीक चकनाक स्वाम्याले देवालो आशिर्वाद मेळ्ळो आनी अशें विशेश रितीरी देवाले आनी हरिगुरू स्तुती म्हणून देवाले गुरू नामस्मरण करचो भाग्य सर्वांक मेळ्ळो म्हणून सांगून म्हगेले 2 उतरां तशी जी आयचे रामकृष्ण हरी संचिका हांगा मुक्ताय जाता आसा येवची वारांतू आमी अनेक अनुभवीक घेवन हे एक संचिकेर येताची थंय तारी नमस्कार.